फाल्यां तुमचेर आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की तुका कसली गरज आशिल्ली लोकसभा झगडा ते नॅशनल इलेक्शन म्हणटा आमी मारली ना मतां तुमकां आमी पर नॉर्थ गोवान तर आमी रिटेन केल्ली आहा मतां सो व्हडलें हें ना फक्त सावथ गोवान थंय तूं जाणा कशें जशें BJP रिलीजन यूज करता तशें सावथ गोवानूय रिलीजन यूज जालें 100% ते कोणूच डिनाय करपाक शकना हांगा हिंदू खत्रे में म्हणून BJP हें करता ते वटेन मायनॉरिटी खत्रे में म्हणून ते वटेन काँग्रेस आपान नाटक केलें आनी तेचो 100% आमकां मार बसलो त्या नंतर आमी डिसायड करतले की ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाची काय ना इलेक्टोरलच न्ही जाल्यार पार्टीचें भवितव्य फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर थारतलें येस बरोबर हितून तें जालें की RG वांगडा असोसिएट जावपाक पासून लोक भिवपाक लागले म्हणजे हे वयतले फाल्यां हिल कटींग वयतले थंय ते आडयतले रिस्क घेतले म्हणजे RG वांगडा असोसिएट जावप म्हणजे लायफाची रिस्क हे लोकांक दिसपाक लागले आनी तें आमकां तेन्ना कळोंक ना आमी त्याच झोनान रावले तो झोन जेन्ना 2017चो झोन आसलो तो झोन चेंजूच करूंक ना आमी दॅट इज द बिगस्ट मिस्टेक वॉट वी हॅव डन शॉकिंग की लोक पॉलिटिशना कडल्यान गोंय वाचयतलो आनी गांव वाचयतलो म्हणून एक्सपेक्टूच करिना लोक कितें भलतेच एक्सपेक्ट करता कितें ती अपेक्षा कशें आहा आतां आपणाक कितें मेळटलें तें चिंतता आनी मेजरली गव्हर्मेंट जॉब ह्या इंडिया अलायन्सा आपल्या वच म्हणटाले काय म्हण मागीर ताणी तुमचेर मारली ते म्हणपाक लागले आतां BJP सरकारान RG खातीर एक स्किमूच काडपाक जाय म्हणून की इलेक्शन अशी 1-2 वर्सांचे पावले की सारके तुगेले RG प्रकट जाता आनी मागीर BJP हॅप्पी जाता म्हणून जर दुदाचो धंदो करता तुका स्किमी बद्दल कोण सांगतलो सांग जेका स्किमीची म्हायती आहा तो हां जाल्यार कोणें सांगलें स्किमीचें विजय सरदेसायन कित्याक सगळ्यान व्हडलो बेनिफिशरी तो त्या स्किमीचो सो तो जाणा ती BJPची स्कीम कशी एप्लाय करप आनी कशी रातोरात अप्रूव करून घेवप आनी तेचो बेनिफीट घेवप सो तोच्या तकलेन फक्त स्किमी चलता म्हणून हे आयज जर इंडिया अलायन्साचे गोवन जे लिडर आहा पळय हे इतले सेल्फीश आनी ग्रिडी आहा की तांकां स्वताच्या पार्टेची इज्जत ना आनी स्वताच्या पार्टेच्या लिडरांची इज्जत ना ही परिस्थिती आयज जाल्यार ह्या लिडरां कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की हे गोंय राखतले म्हणून